ती पिवली पण तर होणार ते चालणार रिकॉर्ड मा संतोष काय तोंडात या बरं नाही अशा इतर अशा आले संतोष पाठी आहे पहिला फुल संतोष असं तर काम त्यांना काम तर असे बोला तुम्ही एक राऊंड मारायचं ओके ओके एक राऊंड मारायचे यासाठी आमचं कॉन्फरन्स रूम ब्रीफिंग बाहेर गेली बाहेर गेलं ब्रीफिंग मोबाईल नाही नंतर घ्या ओढ नका इधर ही कर पण एक हे केला ना खुर्ची बरं चोर फाटल्यान ते जाय नेमकं मग तुम्ही हांगा राव तुम्ही पुढे राहा असे आहे तुम्ही अंगात राहून घेऊन ये रे अंगात राव सर असे हे चेअर्स काढे आणि आम्ही दाखवत आहे ते काहीच ना बसत बसत बसता विचार येणार नाका नाका टेबल नका काढू आहे आज तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ऑफिसांना ओपन जाता कशें दिसता तुमकां आमी सेकंड ऑफिस ओपन केलें फर्स्ट ऑफिस आमी पेनाल्टी फ्रंट्सान ओपन केल्लें आसा ओके आनी आमी आतां 2 ऑफिस कित्याक ओपन केल्या की आमी जशें जशें डोर टू डोर भोंवता लोकांचो आमकां बरो रिस्पॉन्स येता लोक सांगता की हांगा ऑफिस ओपन कर थंय ऑफिस ओपन कर आनी लोक येता ऑफिसान
खुबशी लोक येता कंप्लेनी घेवन येता की हे जावपाक जाय काम ते जावपाक जाय काम. सो त्या खातीर आमी आतां आयज 2 ऑफिस ओपन केल्या. एक पेनादी फ्रांसान ऑफिस ओपन केल्या आनी एक आमी आतां हे सुकूर सायडीन आनी साल्वादोराक म्हणून हे एक कॉमन ऑफिस ओपन केलें. आनी हेजे फुडें समज लोक म्हणटा समज आनी एक ऑफिस जाय जाल्यार आमी एक 3rd ऑफिसूय ओपन करतले. कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो जेन्ना तुमी म्हणटा आतां तुमी आतां 2 ऑफिसां ओपन केल्या म्हणटा तिसरें ओपन करपाचें तुमी जर जाय जाल्यार करतले. सो इतलो रिस्पॉन्स आसा म्हणटा तुमी लोकांचो जेन्ना भरपूर रिस्पॉन्स आहा. आतां आमी सुकूर केला, सुकूर पंचायत एरियान आमी केला, बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. पेनादी फ्रांस आमी स्टार्ट केले, हालीवाडीन स्टार्ट केले, बरो रिस्पॉन्स आसलेलो म्हणून आमी थंय ते सायडीन ऑफिस ओपन केलें. लोकांनी सांगलें की थंय ऑफिस ओपन करपाक जाय म्हणून आमी थंय ऑफिस ओपन केलें. तुमी आतां म्हणलें की लोक तुमचे कडेन येता, कसले इश्यूज घेवन येता तुमचे कडेन लोक जेन्ना येता? खुबशे इश्यूज आसता. थोड्यांचे मेडिकल प्रॉब्लम्स आसता, थोड्यांक मेडिकल इश्यूज आसता, हॉस्पिटलान एडमिशन मेळना. लोक येवन हांगा आमकां सांगता की आमकां रजिस्ट्रेशन करून दिया. हॉस्पिटलान डॉक्टर सारके एंटरटेन करना हॉस्पिटलान. सो खुबशे इश्यूज आसा. आमचो थंय वॉलंटियर आसा GMCन, त्या वॉलंटियराक आमी फोन करता आनी तो वॉलंटियर मागीर कॉर्डिनेट करता. आनी कितें इश्यूज आसा तुमचे जेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन पळयता तेन्ना? लोकांक खुबशे इश्यूज आसा. थोड्यांचे घरां सारकी ना, थोड्यांक लायट कनेक्शन्स ना, थोड्यांक हावज नंबर्स दिवना. मॅक्झिमम इश्यूज आसा हावज नंबर्स. लोक सगळे म्हणटा की आमकां हावज नंबर्स दिवना. 10 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं घरान लोकांक हावज नंबर्स दिवना. सर्टन इश्यूज आसा. लोकांक वॉटर प्रॉब्लम आहा. आतां कालच्यान पळय वॉटर शटडावन आसा. आतां ते शटडावन आयज सोंपपाक जाय आशिल्लो, कंटिन्यू चालू आसा शटडावन अजून पासून. तर तुम्ही उलयता तुम्ही आयज हे ऑफिस ओपन जाता परवडें, कशें पळयता तुमी जेन्ना? पयले सुवातेर रितेश चोडणकराक देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या सोबीत अशा ह्या कार्यालयाचें उद्घाटन म्हाज्या हस्ते जालें आयज. आनी हांव मुद्दम शिरोडेच्यान हांगा आयिल्लो आसा, कारण तो एक म्हाजो एकदम जिवलग मित्र आसा. आनी तेच बरोबर आम आदमी पार्टीचो आसा तो एक खांबा जावन आसा. आम आदमी पार्टी गोंयाक आतां बदल करूंक सोदता, म्हणजे गोंयच्या लोकांक चेंज जाय, बदल जाय. आनी ताका ऑप्शन म्हणल्यार आम आदमी पार्टी आसा. आम आदमी पार्टी जें कितें हांगा घोशणा केल्ली आसा, जर आमचें सरकार आयलें जायत जाल्यार आम आदमी पार्टी सरकार जर गोंयांत स्थापन जालें जायत जाल्यार अनेकश्यो गजाली, अनेक अशीं आश्वासनां जी पुराय जातलीं, अनेक अशीं वचनां आमचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालजीन दिल्ली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा केजरीवालजी जें कितें उलयतात तें करून दाखयतात. आज तेणी जी केल्ली घोशणा की 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दिवपाची, त्याच बरोबर तीर्थयात्रा जी आसा शिर्डी, अयोध्या, वेलांकिनी आनी अजमेर शरीफ ह्योय तीर्थयात्रा करपाची संदी गोंयच्या लोकांक मेळटली. ते शिवाय अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार की अनएम्प्लॉयड जे जितले लोक आसात, जर आमचें सरकार आयलें जायत जाल्यार तांकां दर म्हयन्याक 3000 रुपया आमचें सरकार स्थापन जाल्यार मेळटलें. आनी आतां हळूहळू लोकांक विश्वास पडूंक लागला. आयज केजरीवालजीन एक भयंकर मोठी घोशणा केल्या की ज्यो 18 ते बाकी म्हणजे लग्न जायना जी चली आसा ताका दर म्हयन्या 1000 मेळटले म्हणून, आनी जांकां 1500 मेळटा गृह आधार अंडर तांकां 2500 मेळटले म्हणून. ते खातीर गोंयच्या लोकांक अपील करता की ह्या सगळ्या लोकांनी जर आम आदमी पार्टी फाटल्यान रावले जायत जाल्यार बरे प्रकारचे शासन ह्या राज्यांत मेळोवंक शकतलें. दिल्लीक जे पद्दतीन केजरीवालजीन एक काम केलां आनी तो उलयता ते करून दाखयता अख्ख्या दिल्लीच्या लोकांक कळोवन चुकलेले आसा. आनी तोच मॉडल जो आसा तो मॉडल आयज तेणी गोंयांत हाडूंक पळयतात आनी जातलें. म्हाका खात्री आसा की आज ऑप्शन म्हणून लोक आम आदमी पार्टी कडेन पळयतात. लोकांक भारतीय जनता पार्टी नाका जाल्या, लोकांक काँग्रेसीय नाका जाल्ल्या. आज जे तरुणां भितर जे नैराश्य पसरलेलें आसा, जे अनएम्प्लॉयमेंट जो विशय वाडलेले कडेन आसा, त्या वेळार खुबशे लोक तरुण जे आसात ते बेजार जाल्ले सरकाराचेर. आनी काँग्रेस पार्टीचे जितले पण कोण निवडून आयिल्ले तितले 13-14 जाण भारतीय जनता पार्टीतून थंय तेणी त्या सरकारान सामील जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की बाब रितेश चोडणकर हो धडपडी बरें काम करपी लोकसंपर्क त्यांचो दांडगो आसा. आनी म्हणून केजरीवालजीन जो एक मनीस सिलेक्ट केला
जो बहुजन समाजाचो लिडर जावन आसा तेका ह्या सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट करचो, ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक सपोर्ट दिवचो आनी ऑफिस ओपन करप म्हणल्यार ती एक विधानसभेपर्यंत वचपाची एक शिडी हांवें अशें म्हणुया. कारण ह्याच हेच्या कार्यान हांगासर लोकांक जो मदत करतलो, लोकांची समस्या पयस करतलो आनी अनेक गजाली आसात त्यो लोकांक टायमार ग्राहदारा पयशे येनात, लोकांक जाणटेल्या सारके टायमार पयशे येना, लाडली लक्ष्मी एक वर्स 2 वर्सां पयशे येनात, अश्योय समस्या ताजे कडेन येतल्यो आनी ते सगळी समस्या त्याचो पाठपुरावो जो करपाचो ते बाब रितेश चोडून करतलो आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे बरोबर जे आमी अनेक लोक आतां गोंयच्या विधानसभेन निवडून जातले त्या विधानसभेन बाब रितेश चोडणकर आसतलो. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता की ह्या भुरग्या फाटल्यान रावात आनी ताका सपोर्ट करात म्हणून. आज परवरी विधानसभे कॉन्स्टिट्युन्सी आम आदमी पार्टीच्यो 2 ऑफिस ओपन जाले. थोड्या वेळ पयलीं सुकूर पंचायत क्षेत्रांत हे उद्घाटन जालें. आतां हांगा उद्घाटन जाल्लें आसा तेन्ना आम आदमी पार्टीचो प्रत्येक विधानसभे कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफिसां ओपन जाय केल्लीं आसा. ऑफिस ओपन करपाचो हेतू इतलो की लोकांक संपर्क सादपाक आमचे जावं ते वीज रजिस्ट्रेशन आसूं, जॉबा खातीर जे आमी जॉब एश्युरन्स दिला, जॉब गॅरंटी दिल्या, पिलग्रिमेजची गॅरंटी दिल्या, लोकां लागीं मागता ऑफिसान येवन मुद्दम ताची नोंद करची. ते सरकार ज्यो स्किमी राबयता लोकां मदें पावत ना. आज रितेश बाबा हांगा ऑफिस उद्घाटन केलां. दोनूय ऑफिसां कडेन व्हड संख्येन परवरकार येवचे आनी सगळे आपली नोंद करची. ज्यो समस्या आसा साद्या रस्त्या पासून हांगा उदका पर्यंत सोय ना. अर्दवर परवरी सारख्या वाठारांत उदक येता, फक्त अर्दवर. फाल्यांच्यान 2 दीस उदक आसचें ना. सरकारचे ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावत ना. सादें उदाहरण दिवपाक म्हणल्यार गृह आधार सरकार 1,500 दिता, तो सुद्दां गेल्या 3-4 म्हयने लोकां पर्यंत पावना. म्हारगाय दर वाडत चलिल्ली आसा. आज आम आदमी पार्टीन जी घोशणा केल्या, अरविंद केजरीवालान जी घोशणा केली आसा, गृह आधार जो 1,500 टायमार पडना तो आमी 2,500 कटले. प्रत्येक बायल मनशाक 18 वर्सां वयर आसा ताका 1,000 रुपया मेळटले. हो म्हाका नक्कीच गोंयची महिला वर्ग आसा मोठो आधार मेळटलो. हो आधार जावच्या पेक्षा मेन महिला जी आसा ताका सशक्तीकरण एम्पावर करपाचो हेतू आसा. तो इतको मेन गेम चेंजर म्हणटा, म्हणजे बायलांक एम्पावर करप, जावं ते एड्युकेशन जावं तो अलावन्स दिवन, हो आम आदमी पार्टीचो सदांच हेतू आयिल्लो आसा. आमी पयलीं युथाक एम्पावर करपाक जॉबाची गॅरंटी दिली, सिनियर सिटीजनांक दिली आनी आज जी घोशणा केली आसा मेन बायलां खातीर. तेन्ना आम आदमी पार्टी हो एकच विकल्प उरला लोकांक फुडें. आतां गोंयच्या लोकांक फुडें काँग्रेस पयलीं, भाजपा पयलीं, दोगांय कडेन जो लोकां मेरेन पावपाची क्षमता जाय ती कंप्लीट फेल जाली आसा. फक्त भ्रश्टाचारान बुडिल्ली आसा. आतां अशी पाळिल्ली आसा एक ऑपोजिशन पार्टी काँग्रेस आपल्या कडेन म्हणटा सगळे प्रूफ आसा, पुरावो आसा. सरकार आसा मंत्र्याचेर चार्ज करता रेप आसा म्हणून. म्हणटा कित्याक ते पुरावो मांडना ते म्हाका समजना अजून. कसली सेटिंगाची वाट पळयता ती. जर पुरावो आसा पोलीस कंप्लेंट फायल कर, FIR नोंद कर आनी जो ते न्यायाची प्रक्रिया आसा ती घडपाक जाय. तेन्ना ते ऑपोजिशन आसूं हे रुलींग BJP आसूं सदांच आपली सेटिंग करून येता पळय ताचो एक उदाहरण आसा. समजा एक महिलाचेर एक अत्याचार जाल्लो आसा, जो कोण मनीस आसा ताजें कर्तव्य आसा पुलिसां फुडें हाडून निदर्शन हाडून ताची फुडली प्रक्रिया करपाची. पण गोंयांत जर पळयत सदांच हें घडत सेटिंगचें राजकारण चल्लां. आम आदमी पार्टी गोंयचो आनी गोंयच्या लोकांचो आवाज घेवन सदांच फुडें वतलो. आनी म्हाका खात्री आसा येत्या इलेक्शनाक मोठ्या संख्येन गोंयचे लोक सगळे सपोर्ट करतले आम आदमी पार्टीक. आतां Ritesh, how do you see the Rohan Kaute's performance in Parwari? See, Rohan Kaute, he's putting the blame game on the BJP now. He's saying that BJP is not getting the things done because he is in the opposition. But everyone knows last 2.5 years when he was in power, what he has done, it is known to everyone. Thank you. Thank you.